Oh. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. I'm here to testify what the Lord has done in my life when I started studying the Word of God. Though I was a Catholic, I was a begging child of God. And I took God for granted. Every time I treated my Abba Father like a bargaining God or a shopkeeper God. Meaning, you do this for me, I will do light candles, or I will say rosaries. That was my life all these years. I used to attend retreats, but when I used to go home and ponder, there was nothing left because it was stolen. Because I had the knowledge, but I didn't have the understanding of the Word of God. Matthew 13:19 says, when the Word is preached, and if there is no understanding, the evil one comes and snatches the Word from your heart. And that was happening to me every time. I was working in Kandoli, and there after some time somebody told me that Father Lawrence is having his services in Pilen. And then I started going there. But it was the same thing. No understanding was there. And then after a few months, I got a transfer to Mapsa branch. And that time I felt little low because from Mapsa to come to Pilen on Wednesday, it would not have been possible. But Jesus had a plan for me. When I went to Mapsa branch, during lunchtime, I was just sharing that I was going to Pilen and now I cannot go. Then one of my colleagues, she said, Brother Johnson is coming to Kalangut. And she knew this because her husband was one of the trust member, one of the signatories. So that's how I went to Kalangut. And every month I used to go there and also attend Sunday services. We were getting 12 days in a year as scheduled leave. So every month I used to take 1 day leave, that is Friday, Saturday half day, and Sunday full day. So all my colleagues came to know. They all started asking me, where you go every Friday, every month? Then I told them, no, I'm going for a retreat. Then they all said, you're foolish. You have only 12 days in a year. You have children. And you are going for retreat, why you want to take leave? You have half day, one Sunday full day, that's enough. But I didn't listen to what they said. Once I went there, I understood the truth. I started learning, understanding slowly. And every month, brother used to give us a CD. So I used to sit late night and make notes of what he has taught me. And slowly, I started understanding the meaning of faith, love, forgiveness, belief. But I started on the scripture, Hebrews 11:1. Can anyone tell me this scripture? Yeah. Now faith is the substance of things hoped for, evidence of things not seen. This was my starting scripture. As I understood this, I put into action also. In 2019, my daughter got married. In the month of October, it was 26th October. And I don't know if you all remember, it was from starting till the end. It was pouring and pouring on that day. Some of my team members has witnessed this. So, whole month it was raining, but I didn't give a year to that. But from 24th, the ears started speaking to me, my eyes started speaking to me, meaning
When I was opening the windows, I could see the clouds, I could see the wind. Yes, I could hear the drops. But I focused what Hebrews 11:1 said. I looked and I said, no, I will not look because faith is believing in the unseen. So even in my house, that is me, my husband, and both my children, never said, will the rain stop or whatever. And 24th was the spiritual bridal showers. So even that day, my gallery, my hall was leaking. It was never leaking, but everywhere I had to keep buckets or cloths, whatever. Then came 24th, same thing. Then came the final day, that is 26. And it was so dark when I opened my window, cloudy as ever, raining and windy. But I never looked at it. I said, my God is above all this. Yeah. Thank you, Jesus. Then at 12 o'clock, my daughter started dressing, but still it's raining, but I didn't give a ear. And then we all ate food and all, but I didn't focus only on the rain. When it stopped, I didn't even know. So at 3 o'clock, when me and my husband took my daughter out of the hall, and there, my house is a little bit on a height. When I stood there, my team members know how my house is, the gallery. I saw a big fireball in front of my eyes there. Though the mango tree branches were here, the sun came this side, and now that sun started speaking to me. The glory of God was seen. We had the nuptial mass. There was no rain, bright as ever. But in the morning, there was not a single rays of the sun. Then the wishing, everything went on well. Even I said, Lord, it is a white dress, but more than me, you know. And that's how, when I focused, faith is believing in the unseen. I focused on the unseen. And that's how that wedding took place. Thank you, Jesus. And in 2021, my husband, some of his actions were a little bit slow movement, even the writing part was a little slow. But I never I never saw it because I didn't know what it was. So without my knowledge, my husband went to the doctor. And there they told him that he's starting the starting stage of Parkinson's. But we never believed. We just waited. We said the scriptures, that is, by the stripes and wounds Jesus is healed. Then 1 John 4:4, the one in me is greater than the one who is outside the world. And God has given us the spirit not of fear, but of power, love, and sound mind. So he was confessing on his side and I on my side. During the COVID, there was no Brother Johnson's retreat. So in July, he had come. During the lunch break, Mama Gracie met my husband because Mama Gracie and my husband were studying in Saligaon, maybe classmates or schoolmates. So she caught his shoulder like this and she shook him. His name is Damasiano, but she called him, Damasin, I don't want to see you like this. I want to see you when I saw you in the school. So that was over. Then in the evening when we met Brother Johnson, same thing, he looked at him and he said, I don't want to see you like this. The image what I got inside is not this. And he went. And then we were going, because he was sitting in the car there to go to Mangalore or where, for the Neliadi retreat, I think, I'm not sure. There he said something to my husband, which I didn't hear.
After 2 days, when we were on the conference call, Sister Sharon said to me, "Did you hear what brother said to you, to your husband?" I said, "No." He called him a soldier, she told me. So from that day onwards, when I went home, I was not calling him, short form we used to call him Damsi. I was not calling him Damsi. Neither my children called him Dada. We started calling him soldier. Soldier, soldier. So after I came to know because of his movements. But we never looked at that. When he was going to work, then there he used to work in his brother-in-law's farm. So he had to walk. So I used to say, Damsi, no, not Damsi, sorry. Soldier, are you walking like a soldier? So off and on, since I was retired, I had a time to talk to him like that. So every 2 hours, I was calling him soldier. So that word soldier gave him a difference in his life. So that's why I tell all parents, whenever our children don't study, we should not label them with saying, you're a duffer, you're a this, you're a that, because words have impact. So when we called my husband as soldier, they called soldier. Even when he was coming, I used to say, when soldier is come, open the door. So Dada or Damsi, that word was cancelled till we saw difference in him. And then to prove to the devil, in December, of COVID time, there were no weddings. In December, we had a wedding. And there, my husband danced with my daughter. And in my mind, I thought he will dance waltz, because waltz is what you hold and dance, no? But he danced cha-cha-cha dance with my daughter. And I thank Brother Xavier and Sister Linda for inviting us for that wedding, so we could testify and show the devil what devil meant for bad turned out to good. Thank you, Jesus. See, especially I would like to say that when we are in a troubled mind, we should remember what words are flowing from our mouth. Both are words. One is faith-filled words, other one is fear-filled words. One leading to life, that is truth, and the lies leading us to fear, death, destructions. Both are words, fear and faith. They are containers. And we have to be very careful what that container carries, whether it's carrying life or whether it's carrying death. And especially when we are on the hot seat, we have to be very careful what words come out from our mouth. Life words, life-giving, or destruction words. We have to treasure these words in our hearts, the words of God, that is promises. As I said, if we treasure here, the Satan comes and robs it because of our worldly fears, trials, they are robbed. So we have to study the word night and day. And when we study it night and day with understanding, it gets deposited in our heart. And from our heart, nobody can rob. We have to treasure. Why? If it is, see, in the house physically, if it is garbage, we keep outside the house. If it is something valuable, we keep in the locker. So same way, heart is our locker. We have to keep all the promises of God, especially the word, the understanding of the words, that they are containers. We have to get it stuck here, that it is spiritual containers, carrying life and carrying death. Which container, which substance we are going to use is on us. And we have to possess the word of God. But how we can possess this word of God? Say if we have a flat and we take the key and we sit home, can we are in the possession? No.
because we have not taken possession of that flat. Same way, when we go for retreats, we have to take our book and pen, write it down, go home, revise what was taught. And what you revise, what you hear, we have to make images. I thank God for planting us in JCILM ministry, which is the ministry of word. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Uh, Praise Jesus. When I was going to Kalangut, JCLM, there my friend Santan was there. We were discussing on the word of God, and there she told me, when we say Our Father, give us this day our daily bread, we say. So she was telling me, we say daily bread is of our stomach. That is one thing. She's saying you have to pray. Give our daily bread means soul saving, reaching out to people. That is also a daily bread, she said. So when I was getting retired in February last year, 1 year before, that is from January 21, I said to Jesus, Jesus, 38 years of my life, I worked for feed my stomach, and I helped people. But now I want to use my time to help my sisters, brothers. So, in October, one house was given to us, because there all girls are there who are in depressed cases. Some mothers are there who they don't have house. So we go there every day to show them love, the love which is deposited in us according to Romans 5:5. That same love we are giving there. If God's love was not in us, we could not go do it every day. Every day, Sharon, Alka, and myself, Sujata, we go there. And in month of April, I was cleaning fish, and it was a bit hard, that bone. So when I gave a bang, my elbow started paining, and it was paining for 6 months. When I went to that house, that girl's house, to teach them, as I was teaching them the promises of God, the pain left me. I didn't even realize. As we were confessing the word, I was thinking that I'm teaching them, but it turned round that my hand got healed. I couldn't even lift a bucket. All glory to God. Thank you, Jesus, for using me. All my life I've been carried by grace. Don't ask me how, 'cause I can't explain. It's nothing short of a miracle. I'm here.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुरकीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिन वाजता ह्या वेळा बसत तुका आर्गां गायता. ह्या वेळार हांव उलोवची ना पूण तूं उलयता हें पवित्र आत्म्या. जशें हांवें सगळें म्हजें लोकल कॉल सगळें जिवीत तुज्या हातीन घालता आनी तूं जें कितें उलयताय तें सगळें बायबलांतसून उलयतलो. आनी जेन्ना आमी आयकता तेन्ना आमचो भावार्थ वाडटलो आनी जें कितें आमच्या जिवितान लॅक जाता कितें उणें आसा तें आमच्याच भावार्था वरवीं आमकां फावो जातलें. जाला म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता दिन वाजता आनी हें जें देवाचें उतर जें परगोडटा तूं तें मिलाग्रीनी करून दाखयताय कित्याक तूं दोगां तेगा मदें तूं आसाय आनी ह्या वेळार तूं हांगा आसाय आनी सगळ्यांच्यो गरजो जे कितें तेंच्या जिवितान जाय ते तांकां सगळ्यांक दिताय. आनी जी कोण आयकता युट्यूबार फेसबुकाचेर तांकांय जेजू तूं तुज्या उतरा वरवीं आनी तेंच्या भावार्था वरवीं जोण एकल्याक फावो जाता म्हणून तुका आमी आर्गां दिता आनी दिन वाजता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आमची आतां भयण तुमकां टेस्टिमनी सांगताली न्हू. ती म्हणटाली आपुणाक जेन्ना रिटायर्ड जाल्ली न्हू तेन्ना ती फूल टायम काम करूंक सोदताली फेब्रुवारी टू ऑक्टोबर पर्यंत. पूण तिका देवान जशें तिणी डिजायर केल्लें न्हू तशें ती काम करपाक लागली. सद्दां येता गाडी चलयता टू व्हिलर देवाक आर्गां न्हू. पयलीं म्हणटा आपूण कलंगूट ती म्हापसा पयलीं सालिगांव ती कलंगूट मागीर म्हणटा म्हापसा आनी कलंगूट फुडें म्हणटा गाडी आपूण चलयनासली टू व्हिलर. जशें ती देवाचें उतर दुसऱ्यांक शॅर करपाक लागली तिच्या भितर कॉन्फिडन्स आतां ती खंयसरूय येता. आमी थर्सडेची रीच आवट करता न्हू दुसऱ्याच्या घरांनी वचोन देवाचें उतर परगोडटा न्हू ती सगळ्याक येता. म्हापसा आतां फुडें कुचेली थंयस आमी म्हापसा फुडें गेली येयली ती गाडी घेवन. पयलीं म्हणटा आपूण गाडी चलयनासली चड परवरी म्हणजे आमकां एक उर्बा कशी ती जर गाडी चलयता आनी देवाचें काम उर्बेन करता जाल्यार आमी करपाक जाय न्हू. हें सगळ्यांक शिक्को मारला न्हू देवान तिचेरूच आनी ब्रदर जॉन्सनाचेर आनी टीम मेंबराचेर आमचेर सगळ्यांचेर न्हू शिक्को मारला. सगळ्यांक जो कोण विस्वास दवरता जेजूचेर सगळ्यांचेर शिक्को मारलेलो आसा देवाचें उतर परगोटू. 2 Corinthians 9:16 आसता देवान आमचेर शिक्को मारला. एक व्हडवीकाय न्हू म्हणटा देवाचें उतर परगोटू. पळय आं. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. थँक यू लॉर्ड. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sorry, 1 Corinthians 9:16. कितें म्हणटा शुभ वर्तमान परगोटूंक एक व्हडवीकाय न्हू म्हाका. शुभ वर्तमान म्हणजे कितें हें देवाचें उतर गूड न्यूज न्हू ही बरी खबर परगोडपाक म्हाका एक व्हडवीकाय न्हू. देवान म्हजेर एक शिक्को मारला न्हू. शिक्को मारला न्हू. केन्ना शिक्को मारला आतां
आतां शिक्को मारला आमचे केन्ना आमी जेजूक वोखाला तेन्ना ना. आमी कालच्या एका वाचताली जेरमाया 1:5 न्हू, आवयच्या कुशव्यान देवान म्हाका आकारला एक प्रॉफेट, एक प्रवादी कसो. आवयच्या कुशव्यान म्हाका देवान शिक्को मारला न्हू न्हू. आमी म्हणटा आतां तेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता वचत मानता. हांव प्रेयराक गेली तेन्ना म्हाकाय दिसतालें तेन्नाच देवान म्हाका वेंचून काडला. पूण देव सांगता आमकां आवयच्या कुशव्यान न्हू. सो आमकां एक एकल्याचो रायट आमी देवाचें उतर परगडपाचो वय न्हू. काय आमी ब्रदर येतलो सिस्टर येतली आनी परगडटली अशें आमी रावता न्हू. सो जोण एकल्याचो एक ही ड्युटी. जशी आमी कामाक वयता न्हू, संवसारान कामाक वचना आमी वयता न्हू. कित्याक एक कायदो कसो आमच्या फॅमिलीक पोसपाचो भुरग्या भावांक न्हू म्हणून वयता न्हू कामाक आमी. एक कायदो आसा आमकां तो. तसोच हे देवाचें उतर परगडपाचो आमकां एक कायदो आसा. देवान आमचे शेत ओतम्यांक विचारता. आमच्या भितर जायते ओतमे आसा. आमी चोर अशी भायर सरना आनी देवाचें उतर परगोटिना जाल्यार सोत मानूंक जाय आनी एक्शनीन दाखोवंक जाय न्हू कोळण्यांनी. आनी देवाच्या उतराची आमची सोयरीकूच आसूंक जाय. कशी सोयरीकूच दवरतली आमी. भयण सांगताली न्हू आपणाक जेन्ना मंथली सीडी गावताली ती आपूण रातची सुद्दां आयकताली आनी नोट्स बरयताली न्हू. ती कितें करताली देवांगडा सोयरीकूच कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. तुजें तूं देवांगडा सोयरीकूच ना कंटिन्यू ना जाल्यार तुजे कडेन कितेंच करपाक जायना. भावात उलोवंक जायना, दिसना ते वस्तूचें सोत मानूंक जायना. कंटिन्यू ना जाल्यार देवाच्या उतरान तुजी सोयरीकूच ना सदांच जाल्यार मेन म्हणजे मोग करूंक जायना. तुमकां हें आसा एक्सपिरियन्स मोग करूंक जाता देवाचें उतर ना जाल्यार. हांव सांगता म्हाजें सांगता हांव म्हाका मोग करपाक जायनासलो. म्हाका राग न्हू तेजेर उडोवन फोडलेली आसा इतली तिडक. भयणीन खुर्चेर तिडक आर्गां टायल्साचेर कांयच जावंक ना. टायल्स तेन्ना कित्याक मागण्यांक वयतालें हांव रिटेटाक वयताली कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. सोयरीकूच देवाच्या उतरा कडेन आसली. जाय तितलो मोग करूं कितें तरी जालें असो ओडलो आनी पडपाचो तो. म्हणजे मम्मीन ताका घट धरलो आईन. म्हणजे तिडक राग. आतां पासून देव म्हणटा हांव म्हणूं शकना म्हाका राग येयना. बायबल सांगता एफिशियन 4:26 राग येतलोच म्हणटा न्हू. राग येतलोच पूण रागान पातक करूं नाका म्हणटा तो. आनी राग दोळणेन पडासर तूं रावूं नाका. म्हणजे तूं बोगसोलें माग रोखडेंच. आतां राग येता पूण कितें जाता तोंड धांपता आनी जोरी राग येयलो आनी उलयली कितें जाता भितर जो मोग आसा न्हू तो सगळोच हें जाता. रोमन्स 5:5 म्हणटाली न्हू भयण आमच्या काळजान देवान पवित्र आत्म्या वरवीं मोग ओतयलेलो आसा. आमकां मागपाची गरज आहा जेजू म्हाका मोगान भर म्हाका मोगान भर. जेजू म्हणटलो कितें पळय बरोवन दवरलां रोमन्स 5:5 आपणें आमच्या काळजांनी मोग ओतयलेलो आसा. आमकां मागपाची गरज ना. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान एक सीस आमी जातले जाल्यार देवाच्या उतरान आमी सोयरीकूच जोडटा तेन्ना आमचो मोग भितर वाडटा. हें म्हाजेंच हांव एक्सपिरियन्स सांगता. म्हाका मागीर म्हाजी केन्ना मावशी म्हाका म्हणटा तूं कसलें आसलय
मातसो राग येयल्यार कोणा कडेन उलयनासली. हय हांव खंय तोंड फुगोवन म्हणटा बसताली, कोणाकूच पळयनासली. कितेंय जालें न्हू तिलो सगळ्यांचेर सगळ्यां कडेन कशें आसलें तूं न्हू म्हणटा. कित्याक तिणें म्हाका ल्हानपणासून पळयलें न्हू. ती म्हाका सांगताली हो मोग कसो जेजूचो वाडटा. आमकां जेजून कांय जाण आमच्या मोग ओतयलेलो आसा, पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराची सोयरी करत आसता तेन्नाच हो मोग वाडटा. कित्याक म्हाकाच एक्सपिरियन्स आसा, जेन्ना हांव लॉकडावनान देवाच्या उतराची सोयरी करता तेन्नाच्यान म्हाका मोग करपाक जातालें. तुमी म्हणा हांव एवरी मंथ रिट्रीटाक आसताली, 3 दीस 4 दीस यूथ रिट्रीट, ग्रोथ रिट्रीट सगळे. एक 8 दीस कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड ना न्हू. मागीर कामान सारकी म्हणजे इतलो फोकस आसतालो कामाक गेल्यार न्हू. हांव अशें चड 6 मंथ्सूच काम करताली, ते पूण बिजी आसताली. केन्नाय म्हाका जाय तेन्ना रीच आवट करताली, करिनासली न्हू करताली, पूण केन्ना हांव फ्री आसता. आनी तरी पुणून केन्ना केन्ना कोण चडशे रिट्रीट टायमाचेर आमकां हें आसतालें, आवटरीच आसतालें, म्हणजे घरांनी वचपाक प्रे करपाक. तेन्ना हांव आफडे कामाक गेली. कित्याक म्हाजें काम न्हू, म्हाका केन्ना हांव गेलें जातालें. कित्याक हांवें तें काम घेतलें, म्हाज्या कामाची बरी टेस्टिमनी आसली. म्हाजी तेन्ना आई एक्सपायर जाली तेन्ना हांव फस्ट टायम म्हाज्या लायफान फेल जाली न्हू. म्हाका आनी कंटिन्यू करपाक नाका आसलें, कित्याक हांव सारकें आनी होप ना पास जातलो हय म्हाका होप नासलो. हें आनीक हांव फुडें कंटिन्यू करीच ना. म्हाका म्हजी फ्रेंडां फोन करतालीं, फ्रेंडां येतालीं, हांव तांकां सांगतालें म्हाजें बुकूच सांडलें गो. म्हाका एका फ्रेंडान बूक पासून धाडून दिलें बस म्हणून एग्जामीक. कित्याक हांव सेकेंड इयराक आसली, एकूच वर्स आसलें न्हू. पूण म्हाका जायना जालें. म्हाका तें आई आमची एक्सपायर जालें ते हितून म्हाका जायत ना जालें, कांयच करपाक नाका आसलें. आनी हांव कामाक वयतालें ते बिचार वयतालीं, कित्याक तें काम म्हाका बरें वतालें. देवाचें काम करपाक ना तेन्ना न्हू. पूण सांगतालीं चल, आनी ते कामाक जे वयताले ते कोणीय काम करूंक शकताले, शिकोवंक नासली बसून जाल्यार. आमचो एक रिलेटीव आसलो, तो म्हाका म्हणूंक लागलो तुका जर ते कामाक वचोंकूच जाय जाल्यार तूं शिकलेलोय कित्याक इतलें. पूण हांव पोटा येयलो स्मिलान तेन्ना म्हाका रिट्रीटाक वचोंक जाय आसलें. एवरी फ्रायडे थंयसर आसलें. म्हाका ते हॉलिडे मेळचे ना न्हू. काम अशें हांव कामाक वयताली कॉन्ट्रॅक्ट, एक बिल्डींग बी बांदताली कॉन्ट्रॅक्ट, तेतून एकावंटंट हाफ टायम वयतालें हांव. पूण म्हाका तें जायना जालें टायम टू टायम न्हू कामाक, आनी म्हाका हॉलिडे गावना जातली. सो हांवें तें काम परत जें काम हांव वयतालें थंयसर मातशें कामाक लागून खूब जाणांक कित्याक शिकलेलें तूं इतलें शिकोवन हें. पूण कामाक वचोन सुद्दां देवाचें काम करी हांव. पूण तितलें देवाक जाय तशें न्हू, जाय तशें न्हू. म्हाका जाय तेन्ना करूं ती अवेलेबल आसताली, हांव यो यो म्हणटाली, एकदां मागीर दुसरे दिसा यो. सो कशें जातालें जिवीत म्हाका जाय तशें. आनी तितलें चेंजिनेस ना. राग म्हणून आसतालो, राग मातसो उलयताली. हांव जें कितें सांगता तुज्या उतरा कडेन आसता न्हू सदांच, तेन्ना तुका न्हू तुजो मोग पासून दुसरे तुका रोखडेंच कंपॅशन म्हणटा आनी ताका तुका दुसऱ्याक आदार करपाक. तेन्ना तूं देवाच्या उतरान आसता पळय तेन्ना हें म्हाजें, हांव नको तुमचें. आनी हे सगळें आतां म्हाका राग येता पूण रोखडीच तूं रॉंग केलाय. एक आमची सोयऱ्यान अशी आसली, सोयऱ्यान भितर ते न्हू आमकां अशें म्हणजे कितेंय कोणी सांगलें न्हू आमच्या बद्दल सोमतें चिंती नासलें. कितले आमी आतां एक दोन म्हणजे आमी आसा न्हू वांगडा कांय चिंती नासलें, सोमतें फाटाफाट करून उलयताले, कितेंय जावं सोमतें तापयताले, कोणाक तरी सांगताले नाल्यार. त्या टायमाचेर पवित्र आत्मा तोंड दाप पयलींच जर आसली देवाच्या उतरार फोन करून विचारताली न्हू आमी, फोन करून विचारूं नाका, तूं आर्गां दी
अशें म्हणून खूब दीस जाले. अशें जाता, खूब वर्सां जालीं. आतां लास्ट इयर अशें जालें, तेणी आमकां तुमी आमचें बरें चिंतिना अशें खूब कितें कितें म्हटलें आनी फोनारूय म्हटलें. आनी जेन्ना आमी गेलीं तेन्ना ते म्हणपाक लागले. हांवें ताका एकूच सांगलें, म्हाका हें कांयच खबर ना, पूण म्हाका एकूच खबर आहा, तुजो हांव चड मोग करतां. म्हाका एकूच खबर आहा, म्हाका तुजो चड मोग आसा. ते मातसोगूत रावलें आनी बडबडटाले ते ओगीच रावले, पयत रावले म्हाका. आनी हांवें वेंग मारली ताका. ते कितें कितें आमी जें करूंक ना तें आमकां म्हणटाले, फोनार म्हणटाले, सदांच म्हणटाले. एकूच उतर न्हू, ताका ते चेंजिनेस येयले. वेंग मारली, म्हाका एकूच खबर आहा की हांव तुजो चड मोग करतां, म्हाका तुजो मोग आसा. तूं म्हाका कितेंय म्हूण, पूण म्हाका तुजो मोग आसा. आनी आय एम सॉरी तुका दुखयला जाल्यार. तेन्नाच्यान न्हू सगळें पळोवन कंप्लेनींग बीन आमी जाता जाल्यार आमकां इतली आमच्या भितर घोटाय आसा. देव जेजू आसा आमचेशी, तेंचेशी कित्याक जेजू ना म्हणटकूच तांकां ती कंट्रोल करूंक जायना. कोणी कितें सांगलें जाल्यार स्वत मानता न्हू. तुमकां जाता कोण देवाचें उतर नासल्यार तांकां. सो आमचे कडेन जेजू आसा. तांकां कशें कळटलें आमचे कडेन जेजू आसा म्हणून? जरी आमी तेंच्या भाशेन परती परती उतरां उलयत जाल्यार कशें कळटलें आमचे कडेन जेजू आसा जाल्यार? कितें तरी एक्शन जाय न्हू. आमी तेंच्या भाशेन उलयत रावली, ती उलयता म्हणून हांवूय उलयलें, हांवेनूय कोणाक कोणाक सांगलें तें अशें अशें करता. आनी व्हडलें हें जाता न्हू, दुरीक जाता न्हू. सो आमी त्या टायमाचेर जेजूक थँक्यू जिजस फॉर फिलींग मी वीथ युअर लव. थँक्यू जिजस, तुजो जेजू तुका आर्गां दिता. तुवें म्हाका ऑलरेडी मोगान बोल्लेलें आसा, मनांतल्या मनान येता राग, पूण तो मोग संपूर्ण मोग आसता तेन्ना सगळें भिरांत सगळो राग बीन पयस करता न्हू आमचो. सो आमकां देवा कडेन मोग मागपाची गरज आहा. खूब जाणां म्हणटात जेजू म्हाका मोगान भर रे, तुज्या मोगान भर म्हणटा न्हू. पूण जेव म्हणटलो आपणें तुमकां ऑलरेडी मोगान बोल्ला. तो मोग वाडोवंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतराची सोयरी खोत सोडूंक जायी. खूब डिझायर आसली न्हू. हांव सांगतालें तुमकां रीच आवट करपाचें. जेन्ना स्वर्गार वयतकूच आमी कितें व्हरतले काय म्हणून जाल्यार आमी कितें व्हरतलीं म्हूण सांगलेलें स्वर्गार? ओतमें न्हू, एकावंट, ओतम्याचो एकावंट. कितले ओतमे हांवें जोडल्या ते न्हू. कोणाक देवाचें उतर दिवन बरेंपण दिलां, कोण गुलामपणान आसा दुयेंसाच्या न्हू. कितलीं जाणां बेडीर सारकीं ती समजल्यां तांकां होपूच ना. आनी ती म्हणटा हें देवान दिलां न्हू दुयेंस म्हणटा न्हू. आयकलां? पूण एक आमी जाणा जावंक जाय, हें दुयेंस देवा कडसून येयना. कसलेंच दुयेंस वायट देवा कडसून येयना. वायट कितेंय जावं तें वायट देवा कडसून येयना. कळटा न्हू? वायट कित्याक जेम्स 1:17 म्हणटा सगळें बरें तें वयरसान येता न्हू. स्वर्गारसान येता बरें तें देवा कडसून येता सगळें. जसो सूर्य आनी चंद्र बदलना तशें देवूय आमचो बदलना. Every generous act of giving with every perfect gift is from above, coming down from the Father of light. कोण देव उजवाडाचो देव, तेजे कडसून आमकां सगळें बरेंपण येता न्हू. उजवाडाचो बापाय कडसून न्हू. with whom there is no variations or shadow due to change. बदलो ना देव आमचो न्हू. कसलेंच एका टायमाचेर तेजें उतर कितें बरयलां तें बदलता ना न्हू. सो देव आमचो बदलो ना. आनी देवा कडसून सगळें बरें तें येता, सगळें बरें. हें आमी तांकां कोण न्हू ह्या गुलामपणान आसा न्हू तांकां सांगपाक जाय. ती सगळें तेंचें बॉन्डेज ना ना देवान सांगलां न्हू. थोडी आयकना. कित्याक आमी जाणा एक मॅन ऑफ गॉड आसलो, तो म्हणून लागलो
कितें तरी ऑकेशन आसलें क्रिसमस काय कितें तरी आनी तो आमी वयता थंय डिप्रेशन थंय चेडवांक मेळपाक थंय येयल्लो ताका आमी सांगलें तो म्हणलो आपणाक डायबिटीज आसा हांव खायना हें खायना तें खायना आमी ताका एक्सप्लेन केलें 1 Peter 2:24 मॅथ्यू 8:17 जेजून सगळीं आमची पेस पिडा रोग खुर्सार घेवन मेला ना जेजून सफर केला म्हणटकूच आमकां सफर करूंकूच जाय म्हणटा जेजू म्हणटा बरोवन दवरला म्हटल्यार तो आयकना तुमकां कळना म्हणूं लागलो कित्याक आमी धाकटुलीं न्हू आत्तां देवाच्या उतरान गेल्या पूण एक्चुली सोत कितें जेजून मॅथ्यू 8:17 म्हटल्यार सगळी पेस पिडा आयजायानूय बरयला तेणी आमची पेस पिडा रोग सगळो खुडसार घेवन मेला सगळो अर्दे साडूंक ना अर्दे दुयेंस आमकां साडूंक ना सोंसपाक सांगला पूण आमची चिंतना आमी बदलूंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचें उतर अशें सांगता जाल्यार तें खरें देवाचें उतर म्हणटा बदलोचें ना म्हणटा पळय ही टूक आवर इन्फिनिटी तेणी सांगूंक ना डिजीज आवर डिजीज आमचो पिडा रोग सगळो घेवन मेला न्हू तेणी सांगला अर्दो आमकां सफर करपाक मनशाक सो आमी जाणा सांगूंक जाय येदो देवाचें उतर आमी नकळो जाल्यार आमी लोक सांगता न्हू ए सोंसचें पडटलें गो जेजून सोंसला म्हणटकूच आमी म्हणटलीं वय 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 म्हणटलीं न्हू तेंच्या वांगडा म्हणची ना ताका लागून देवूय म्हणटा आमकां देवाचें उतर शिका स्टडी वाच आमी देवाचें उतर वाच वाच बायबल वाच म्हणटा न्हू वाच म्हणटा शीक म्हणटा न्हू म्हाका 2 Timothy 2:15 स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर स्टडी बायहार्ट करूंक जाय कित्याक बायहार्ट करूंक जाय आमी teaching the word of God through ते 2 Timothy 1:7 study and do your best to present yourself to God approve a workman test by trial who has no reason to be ashamed accurately ending and skillfully teaching the word of truth स्टडी म्हणटा न्हू आमकां काय वाच म्हणटा रीड म्हणटा रीड हां स्टडी बायहार्ट कर म्हणटा न्हू देवाचें उतर आमी भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक सांगता स्कुलाक वयता तांकां वाच रे म्हणटा आं स्कुलाच्या भुरग्यांक आमी वाच रे रीड म्हणटा कितें म्हणटा आमी स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा न्हू स्टडी म्हणटा न्हू सॉरी वर्ड स्टडी कर रे लिसांव म्हणटा न्हू तशेंच आमकांय देव सांगता स्टडी कर हें देवाचें उतर बायहार्ट कर आतां आमी ल्हानपणाच पासून कितें स्कुलान शिकलेले थोडे बायहार्ट केल्ले आमकां आजुनूय उगडास येता न्हू येना कित्याक आमी तें बायहार्ट केल्लें म्हणून न्हू आतांय तशेंच आमकां हें देवाचें उतर देव कितें सांगता आमकां बायहार्ट कर म्हणटा सारकें काळजान कित्याक बायहार्ट कर म्हणटा स्कुलान आमी भुरग्यांक तांकां टेस्टी आसता न्हू ट्रायल एंड टेस्टी आसता तेन्ना तांकां बरें पडटा न्हू तें आन्सर करपाक तशेंच आमकां टेस्टी आसा ना न्हू आमकां प्रॉब्लम आसा कोणाक ना आमकां प्रॉब्लम आसा टेस्टी आसा जाल्यार आमी देवाचें उतर बायहार्ट करतली आसली न्हू सांगच्या पयलीं आमी कोत्ता बायहार्ट देवाचें उतर हय जायती हांव जेन्ना न्यू क्रिश्चन स्टार्टींग वचपाक गेलें न्हू म्हाका एका ब्रदरान सांगलें तो कन्सरिंग आनी वारी आनी फिवर उचक्या कोटी पडटलो वांगडे बायहार्ट कर
आनी म्हाका 2 दिसांनी फोन मार, 4 दिसांनी फोन मार, आनी फोनाचेर म्हाका पळय नासतना म्हूण सांगलें. हांव तेच्या उतरी बरी ओग्गी रावली. म्हणजे म्हाका आतां भितरसून कितें हांव तूं कितें समजलां, हांव तुज्या पयलींच रिट्रेटाक येयल्या, हांव सगळ्या रिट्रेटाक गोंयान भोंवता आनी तूं म्हाका बायहाट कर म्हणटा हें देवाचें उतर. कोणी सांगूंक ना. घरा येवन खूब बडबडली. आतां कितें करूंक, हो म्हाका परत फोन करीत जाल्यार तें बायहाट केलें हुस्क्या खतचें मागणें आनी ताका 4 दिसांनी फोनार सांगलें. मातशें आतां कितें कोणी तरी सांगलें म्हणून ओबिडियन्स कहें मातशें न्हू. जाल्यार ही चिंतना येताली, हें कितें सांगता बायहाट कर वाचन, हें रागू येतालो एका वाटेन. आतां ताका कितें तेणी सांगलां म्हणून तें बायहाट केलें. मागीर थोड्या दिसांनी कितें केलें, वा आनी फुडेंय मागणें बायहाट कर म्हणून शेकतालें. म्हाका सारको आवडटा. आमी न्हू आमकां एक रीच आवट, एक कोण तरी किडनी ट्रबलाचो बेंगलोराक आसलो, बेंगलोर हॉस्पिटलान, आनी तो आमकां क्विट्सून कोणी तरी रिक्वेस्ट धाडलेलो, म्हाज्या फ्रेंडाच्या घोवान धाडलेलो. सो आमकां बेंगलोर वचपाचें आसलें. आमी सांजची बसलीं. आतां टायम आहा न्हू बसीन, ते फुडले मागणें आमी तिगां गेलीं, फुडली मागणी बायहाट करपाक लागली बसीनूच. आतां टायम आहा न्हू, कित्याक आमकां खबर ना न्हू केन्ना सांगितलें फुडले मागणें बायहाट कर आनी मुडान दाखय म्हटलें जाल्यार पयलीं स्टार्ट केलें. तशें करून आमी ती 4 मागणी ब्रदर सांगच्या पयलींच बायहाट केल्ली. कित्याक तो केन्ना सांगीच खबर ना न्हू. आनी ती 4 मागणी बायहाट करून आमी इतली टीम मेंबरां आसलीं, कित्याक सगळो लोक येताली ती म्हणटाली तुमी इतली मोगान कशी आसा. आमी कितल्या ग्रुपान वयता, ती एक आसता म्हयन्याच्या दुसऱ्या नासता. हें आतां आमकां कळटा कित्याक आमी ती देवाचें उतर आमच्या काळजान घातलेलें, कळ्ळें. आनी आमच्या भितर जायनासलें झगडी न्हू, जाताली. कित्याक सगळीं एका देवाच्या उतरान ना न्हू, पूण सगळीं रोकडीच दुसरे दिसा जाल्यार रोकडीच बरी जाताली आसून. कित्याक हे देवाचें उतर बायहाट करून काळजान ते उलयताले आमचेशी. ताका लागून आमची टीम मेंबरां आजुनूय आसा एकठांय आमी, कित्याक ते देवाच्या उतराक लागून. जरी लॉकडावनार जावन न्यू क्रिएशन बंद जालें तरी टीम मेंबरां अशी हें जाल्ली, पूण आमचो तांचे कडेन कॉन्टेक्ट आजुनूय आसा. कित्याक हे देवाचें उतर बायहाट केल्लें म्हणून. स्टडी आतां आमी कितें करतलीं, बायबल वाचतलीं. आं स्टडी. आमी जर देवाचें उतर बायहाट करीच जाल्यार आमी आतां आसा तशीं नासची ना. आमच्या भितर जायते चेंजिनेस येतले. तुका तें वायट संवयो कितें आसल्यो तुका सोड अशें करपाक ना. तूं जेन्ना बायहाट करता तेन्ना सगळ्यो तुज्यो वायट संवयो कितें आसा न्हू देवाक त्या उतराच्या हाड, त्यो आपुणूच वयतल्यो आनी तुका कळचें सुद्दां ना. आमचे न्यू क्रिएशनान एक ब्रदर आसलो, सगळें म्हणटा कित्याक जालें म्हाका न्हू ब्रदरान एकदां एक कॅमेरा दिल्लो आनी सगळ्यांच्यो टेस्टिमनी, टीम मेंबरांच्यो टेस्टिमनी घेवपाक. आनी एक ब्रदराची टेस्टिमनी म्हाका उगडास सदांच येता. तो कितें म्हणूंक लागलो, ताका विचारलें हांवें तुजें जिवीत जेजू मेळटा पयलीं कशें आसलें. हांव म्हाजें जिवीत सगळें म्हणटा म्हाका एशणां आसलीं. सोरो, सिगरेटी, ड्रग्स, चेडवां खेळप आनी विकप ड्रग्स सगळें म्हणटा म्हाका हें आसलें. पूण तेणी वायट बूक आसलो न्हू आमचो, ती 4 मागणी म्हणटा न्हू आमी वायट बुका वयली ती, तो भायर काडलो आनी तो बूक सारको असो हें जाल्लो, पिजलोलो. हो बूक जेन्ना हांव वाचपाक लागलो हांव आनी म्हाकाच खबर ना म्हाज्या भितरले वायट संवयो केन्ना गेल्यो त्यो. पळयलां, जेन्ना तो देवाचें उतर स्टडी करपाक लागलो तो वायट बुका वयले ते
हॅलो, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. आनी म्हणटा आपणाच्यो सगळ्यो म्हणटा बॅड हॅबिट्स जे आसले ते सगळे गेले. म्हाका खबरूच ना म्हणूं लागलो. आपणेन म्हणूं लागलो एकूय ट्राय करूंक ना, हांव हे बाबा सोडटलो चिंत्तालो. पूण म्हजे वस्तुकी तेणी खूब पयलीं म्हणटा आपणेन आपणाचे वस्तुकी खूब ट्राय केले, खूब ट्राय केले हे सोडपाक, पूण जावंक ना म्हणटा. थोडीच रावलो परत स्टार्ट केलें, म्हणजे म्हयने थोडे रावले परत स्टार्ट. पूण ह्या जेन्ना आमकां आपणाच्या हातीन हो वायट बूक, हे देवाचें उतर, वायट बूक एक देवाचें उतर बरयलेलें आसा, सगळे बायबलांतलेच स्क्रिप्चर ते. सो तेन्ना ते वाचता वाचता आपणाचे आपण कांयच करूंक ना, फक्त म्हणटा स्टडी केला आनी सगळ्यो वायट संवयो आपणाच्यो गेल्यो. कश्यो गेल्यो? हे देवाचें उतर न्हू. आनी देव कितें म्हणटा? म्हजें उतर, म्हजो आत्मो आनी म्हजें जिवीत न्हू. न्हू, देवाचें उतर म्हणजे कितें? आत्मो आनी जिवीत न्हू. जेन्ना आमी हे देवाचें उतर स्टडी करता, वाचता, तेन्ना आमच्या भितर कोण वयता? आयकता देवाचें उतर तेन्ना आमच्या भितर कोण वयता? देवाचो आत्मो आनी देवाचें जिवीत वयता न्हू. ताका लागून आमच्या भितर कितें जाता? चेंजिनेस जाता न्हू. तेच सांगता, जर आमी देवाचें उतर एकूच पॅरेग्राफ बायबलांतलो वाचता आनी तो नियाळ करता, सारको वाचता. खूब जाणां सांगता हांव न्हू तो वायट बूक वाचता वाचता न्हू, वाचता म्हणटा. काल एक भयण जाल्यार 2 दीस पयलीं आमी एके भयणी कडेन गेल्ली. ती डॉक्टर रिपोर्ट सांगलो, सगळो सांगलो आं डॉक्टर रिपोर्ट. हांवें विचारलें तूं जेजूचें कितें तरी उलयता बायबलांतलें? वय. फर्स्ट तेणें म्हटलें तें ओल्ड टेस्टिमेंट, इल मी लॉर्ड आनी आय विल हील, पेखोय दोनया आनी हांव बरी जातली, तें सांगलें. ताका मागीर सांगलें आमी 1 Peter 2:24. पूण हांव सरप्रायज जालें. ती वायट बुका वयले एकूच स्क्रिप्चर म्हणटा, हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, सोयतानाक दुयेंसाक म्हजेर कसलो अधिकार ना, हें म्हणटा ती. आपूण म्हणटा आपूण दुयेंसाचेरूच तिचो फोकस आसा. आमी कितें म्हणटा, एक पार्ट्स आमी उलयता न्हू. जोशुआ 1:8 कितें सांगता आमकां? सुमुतीचें पुस्तक आमच्या ओंठाचेर आसूं न्ही. ओंठाचेर आसता, म्हणपाचें आसता आमचें न्हू. आमी म्हणटा न्हू, ओंठा वचून म्हणिना आमी, बायबल पासून स्क्रिप्चर आमी म्हणटा न्हू. पूण जोशुआ 1:8 आनिकूय आमकां सांगता, हे सुमुतीचें पुस्तक आमच्या ओंठाचेर आसूं न्ही, हे देवाचें उतर आमच्या ओंठाचेर आसूं न्ही. The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall read and meditate. कितें म्हणटा आमकां? मेडिटेट, नियाळ कर. कशें? तुका जाय तेन्ना, वेन यू वॉन्ट न्हू. तुमकां जाय तेन्ना म्हणटा न्हू. तूं उलय आनी मेडिटेट तुका जाय तेन्ना कर ना. डे एंड नायट. सो तुमी म्हणटले आमी न्हिदपाचें ना, आं आमकां काम ना न्हू. काम ना काय म्हणचे ना तुमी. देवाचें उतर दीस आनी रात चिंतूंक आमी कितें बेकार आसा थोडी म्हणटा. ताका लागून सांगता, पूण आमी कशें मेडिटेट करूंक जाय. आतां आमकां सकाळ फुडें कोणी कितें म्हटलें न्हू, आमी रांदतना कितें चिंत्ता? आं तेणें म्हाका कित्याक म्हटलें, तेजें सगळें डिटेल आमी चिंत्ता न्हू, मेडिटेट करता न्हू. रांदताय तूं, बसलाय तूं, कपडे धुता, खंय वयता, गाडी चलयता, कितें मेडिटेट करता, कोणी कितें म्हटलां तें न्हू. तशेंच आमी देवाचें उतर मेडिटेट करूंक जाय. आमी एका जाग्यार न्हू. डे एंड नायट म्हणजे कितें? आमकां आतां कोणी कितें म्हटलें आमी डे आनी नायट चिंतीत आसता न्हू. तशेंच हें देवाचें उतर जें आमकां आतां सपोज आमकां कितें दुयेंस आहा, 1 Peter 2:24
न्हू जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली आं ते आमी जरी आमकां डॉक्टरान रिपोर्ट दिला आमी ते गाडी चलयता रांदतना जेयतना म्हणजे कितें करतना आमी ते आमचे मोतीन कितें आसा 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या तेन्ना मॅडिटेट करता तेन्ना आमकां म्हणटा कितें जोशुआ तेन्नाच आमी सक्सेसफूल आमकां यश मेळटलें कामां जें कितें हांव चिंत्ता हांव कितें सोदता म्हाका देवान दोतोरान रिपोर्ट दिला जेन्ना हांव तें मॅडिटेट करता तेन्ना हांव चिंत्ता दिसांनी रात तेन्नाच म्हाज्या जिवितांत तें दिश्टी पडटलें हांवें ल्हान टेस्टिमनी सांगता आमच्या सोयऱ्यांचें कितें लग्न आसलें आनी हांव वयतालें तेंगेर आदले दिसा आनी बसीन वयतालें म्हाका बसोंक जायना म्हाका कळना कितें जालां बसोंक जायना म्हाका बसीन आनी हांव म्हणटा दुखता कितें म्हाका दुखता हांव कितें केलें हांव चिंत्ता आतां पूण जेन्ना हांव तेंगेर पावलें हांवें पळयलें पळय जाल्यार म्हाका सांगे कडेन एक बारीक फूय येयल्या आनी ती म्हाका दुखता आतां हांव कितें म्हणटा हांव ह्या घरान आसा आतां जेजू हांव कितें करतलीं आनी म्हाका जेजूया वानेर सारको उडास येयलो मॅडिटेट डे एंड नायट हांव न्हू तेंचे कडेन उलयता पूण हांव ते पुयेक पळयता हांव जेजूच्या गायांनीच बरी जालें हांव जेजूच्याच गायांनी बरी जालें ती म्हणजे म्हाजे मायंडान न्हू हांव चिंत्ता कितें फक्त ते जेजूच्या गायांनीच हांव बरी ते पुये कडेन अशी उलयता भितरल्या भितर तेंच्या कडेन उलयता तेंच्या कडेन सगळें करता ती सोयऱ्या न्हू सगळीं कितें कितें जाता पूण हांव तांकां बेश्टें अशें उलयता ती म्हणटाली म्हाका दुसरे दिसा तूं काल बरें नासलें बसीन येयला म्हणून न्हू तूं गाडी चलयताय न्हू हांव ओग्गी रावलें आसलें आनी हांवें तांकां कांय सांगूंक ना जेन्ना हांवें तें न्हिदताना बसून हांवें तेंच याद करून न्हिदलें न्हू सकाळीं उठून पळय जाल्यार ती पळयत ना खरें कित्याक देव आमकां तशेंच सांगता मॅडिटेट कर डे आनी नायट म्हणजे आमकां दिसता कितें आमी एका रुमान रावून न्हू देवाचें उतर उलोवंक जाय न्याय करूंक जाय अशें दिसता न्हू पूण तशें ना आमी तें खंयसरूय तूं ड्रायव करताय तूं आनी काम करताय सारन मारताय पुसता तेन्ना तुका देवाचें उतर कितें सांगता तें तूं मॅडिटेट करपाक जाय इवन न्हू केन्ना आमी लॉकडावनाच्या टायमार न्हू आमचे कडेन म्हणजे कितें तरी जाय आसतलें न्हू तेन्ना न्हू हांव स्क्रिप्चर न्हिदताना बसून न्हू एक दीस म्हाका दुसरे दिसा खंय वचपाक जाय आसलें आनी म्हाका तांकां कितें तरी व्हरपाक जाय आनी दिवपाक जाय आसलें पयशे सो हांवें न्हू ते वाटेक येताना बसून फिलिपियन 4:19 म्हजो देव म्हज्या सगळ्या गरजांनी पावता जेजू क्रिस्ता वरवीं ते मुणीच आनी रावली आनी दुसरे दिसा वचोंक जाय सो रातचे 12 म्हज्या एकावंटान म्हाका मॅसेज येयली मोबायलार पयशे घातले केन्ना हांव ते हितून म्हाजें न्हू सारकें मॅडिटेट करीत आसली देव म्हज्या सगळ्या गरजांनी पावता देवान ऑलरेडी बरयलेलें आसा न्हू हे टेस्टिमनी हांव एक म्हाका व्हडवी काडूंक न्हू पूण तुमकां हे डेली लायफान आमच्या जिवितांत जाता न्हू ताका लागून एक एग्जाम्पल आमी चिंतूं येता हे भयणीच्या ह्या भावाच्या जिवितांत जर अशें जाता जाल्यार म्हाज्याय जिवितांत जालें न्हू आमकां एक आर्गांव एक उर्बा येता न्हू एक भरवासो येता न्हू एकदां आमचो भरवासो तुटलेलो आसता जेन्ना आमकां कोणाची टेस्टिमनी देवाचें उतर आयकता तेन्ना आमचो भरवासो कितें जाता म्हाका एक आसा होप न्हू जायना तुमकां सो आमी देवाचें उतर उलयलेंच म्हणून जायना आमी तें मॅडिटेट करूंक जाय न्हू जर आमकां यश मेळोंक जाय आमच्या कामाक सक्सेसफूल जावंक जाय प्रॉस्परस जावंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय देवाचें उतर उलोवंक जाय मॅडिटेट करूंक जाय कितें उलयता व्हिडियो आनी ऑडियो एक जावंक जाय न्हू आमचो दोनी चिंतना आनी उतरां एक जावंक जायी आमचें एक चिंतना आसता आनी उतरां एक उलयता आमकां मेळटलें जायना मागीर म्हणटा आमी हांवें न्हू स्क्रिप्चर 1 Peter 2:24 हांवें इतलो म्हटलो पूण म्हाज्या हितून काम सांगना आयकलां कित्याक आमची चिंतना डॉक्टराचो रिपोर्ट आनी आमी तोंडानसून देवाचें उतर 1 Peter 2:24 आमी उलयतना जेजूचे घाये आमी पळोवंक जाय जेजू खुर्सार पळोवंक जावो
आमी न्हू चडशे आतां पेकोवणी कोणागेर गेली थंयसा एक भयण ईदीतल्याक बसल्या आपूण म्हणटा लागीं येयना कित्याक डॉक्टरान आपणाक सांगलां इन्फेक्शन जातलें आमचें म्हणजे कोण येतात देवाचें उतर ना तांकां आसपाचें ना कित्याक तांकां देवाच्या उतराची समजणी ना न्हू म्हणटकूच तांकां आमी हांव आसोंक ना हांव म्हटलें ओके ओके तूं बस कित्याक आमी जाणा न्हू फक्त देवाचें उतर ताका पेखोवणी हाडटलें म्हणून आनी रोमन्स ऑफिसर कितें म्हणटा एकूच उतर उलय म्हाजो चाकर बरो जातलो सो म्हाजें ते थंय बसले बसून म्हाका उडास येयलो एकूच उतर उलय म्हजो चाकर बरो जातलो सो हांवें सांगलें ना ना बस तूं आनी आमी ताका आपूण म्हणटा ते साम्स 91 आमी सगळीं जाणां म्हणटा न्हू साम्स 91 हां म्हणटा मॅडिटेट करता साम्स 91 1000 जाण 10,000 जाण तुज्या सायडीक पडटले 1000 एके सायडीक तुजे सायडीक 10,000 एके सायडीक पडटले आनी तुका कांयच जावचें ना म्हणटा न्हू इन्फेक्शन जातलें तर हय तुजें इन्फेक्शन म्हाका जातलें आमी इवन न्हू कोवीड टायमाचेर आमी मास्क चड घालिनासलीं कित्याक हे स्क्रिप्चर म्हणटालीं आमी जेन्ना हांवें कॉन्फरन्स क्लास पासून हें केली ह्या साम्स 91चेरूच कित्याक सगळीं जाणां साम्स 91 म्हणटा न्हू तेजेरूच एक्सप्लेन केल्लें तेजेरूच आनी तेजेरूच खूब जाणां सेट फ्री जाल्लीं कित्याक ते उतरूच सांगता न्हू 10,000 जाण तुज्या सायडीक पडटले 1000 जाण सायडीक तुका कांयच जावचें ना तिणी पुणून लास्ट तिणी म्हटलें आं आमी म्हटलें म्हणून जायना देवाचें उतर तें मॅडिटेट करूंक जाय आमी ते देवाचें उतर कितें म्हणटा तें आमी समजून घेवंक जाय हांव ते भयणीक कांय म्हणिना पूण आमकां एक एग्जाम्पल कशें तें कित्याक आमकां खबर ना ह्या देवाच्या उतराची ओसिया 4:6 सांगता न्हू आमकां आमी कित्याक सांगल्या खूब जाणां म्हणटा देंवचारान म्हाका अशें केलें न्हू तेजी उतरां म्हाका अशें जालें न्हू आमी म्हणिना पूण ओसिया 4:6 सांगता आमकां देव आमकां बरोवन दवरला आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून आमी सांगल्या लॅक ऑफ नॉलेज हां देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून आमी डिस्ट्रॉय जाल्या न्हू हेजे तेजें उतर आयकता आनी आमी स्वत मानता जरी आमकां हें देवाच्या उतराची समजणी आसा जाल्यार आमी स्वत मानतलीं खूब जाणां एक जाणां 5-6 म्हयने पयलीं न्हू 2-4 म्हयने परत व्हायरस सापाचो हा म्हणटालीं न्हू आमी म्हणटालीं कित्याक एकदां मेलो म्हणजे मेलो न्हू एकदां दुयेंस खुर्सार मेलें म्हणजे मेलें न्हू जेतून बरयलां न्हू आमी उदक वाचतालीं मॅथ्यू 8:17 सगळे दुयेंस पिड्या रोग जेतून ऑलरेडी खुर्सार घेवन मेला न्हू येतलो येवपाचो आसा आनी येयला सगळो एकदां मेलो जाल्यार परत जितो जाता खुर्सार आमच्या उतरांनी आमी जिवी करता हांव स्वताच सांगतालें आनी परत तो मेलो आनी येवपाक ना जरी लोक म्हणटा जाल्यार आमी भावार्थाची मनशां तांकां म्हणचे न्हू येतलो तो येवचोच ना ताका आनीक एंट्री ना कित्याक येयलो तो सगळे जाणां उलोवंक लागलीं न्हू स्टार्टींग आमच्या उतराक पावर आसा न्हू आमच्या उतराक पावर ना सो आमची उतरां कितें उलयता संवसार देवाचें उतर नोको आसलेलीं तेंची उतरां आमी उलयता काय आमकां बरोवन दवरलेलें आहा तें बरयता म्हाका एक दीस बसीन बायल मावली ती म्हाका सांगूंक लागली परत येता म्हणलें कितें परत येता कित्याक जेजून ऑलरेडी बरोवन दवरला मगे येतलो येवपाचो आतां सगळो खुर्सार मेला आमी उचारता मगे आनी तो येता ताका आमी जिवो करता खुर्सार मेला तो हय न्हू बाय म्हणजे ती
आनी म्हाका फुडें सांगपाक जायना जालें. आमी आयकलें आनी आमी स्टार्टींग पयलींच आमची मिस्टेकूय आसा, आमी भावार्थाची मिस्टेकूय आसा. आमी तेंच्या वांगडा जॉयन जाल्या न्हू. देवाचें उतर आसलेली पासून वय व्हायरस येयलो न्हू. आमची प्रॉब्लम 1821 कितें म्हणटा, आमचे जिबेर सगळी पदवी आसा. आमी तांकां सगळ्यांक ब्लेम करूंक जायना मिडियाचेर. मिडियाचेर ते आपणाचें काम करता, पूण आमी आमचें काम करपाक जाय आसलें न्हू. तेन्ना आमी जेन्ना आमकां कोण सांगतालो आमी सोमतीच कॅन्सील करतालीं, आनीक जावचो ना, जेजूच्या नांवान आनीक येवचोच ना आनी भिरांतूय येवची ना. सो आमचें सगळें कितें आसा जिबेर आसा आनी आमी सांडटा फक्त देवाचे उतराची सोमसोडी ना म्हणून आमी कसलेय न्यूज कोणीय कितें सांगल्यार आयकता न्हू. आतां आमी कोणी कितें सांगल्यार आमी आयकना. आमी म्हणटा बरयलेलें आसा बायबलान आनी तें बरयलेलें आतां तें सोत न्हू. मॅथ्यूवान बरयलेलें आसा न्हू 13. स्वर्ग आनी पृथ्वी काबार जातली, म्हजें उतर काबार जावचें ना न्हू. बरयलेलें आसा तें. आमी सदांच देवाच्या उतराक घोट धरून रावूंक जाय, कित्याक तें आयज फाल्यां आनी सदांकाळ तेंच उतर. आयज बदलतलें, आयज तुका एक सांगतलें फाल्यां एक सांगतलें तशें ना. आयज जर हांव उलयतां, म्हाजी फाल्यां भुरगीं, म्हाजी नातरां पोंटुरां तेंच उतर उलयतलीं न्हू. म्हाज्या पयलीं येयल्या तेंच उतर उलयलां आनी फुडें तेच उतरान सगळ्यांक पेकोडी मेळटलेली. आनी तेंच उतर आमी स्टडी करुया, वाचचें न्हू, स्टडी करुया न्हू. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. तुमकां कितें विचरूंक जाय? कोणाक समजोंक ना? कितें विचरूंक जाय? सुर्गीच्या बापा, आमी तुका हारका आनी दिनवासता आयच्या दिसा पासत हे वेळा पासत आमी तुका हारका दिता. आमच्या भावा पासत तेणी देवाचें उतर तेज्या तोंडानसून उलयलेल्या पासत, भयणीच्या टेस्टिमनी वरवीं देवाचें उतर, आतां हे पवित्र आत्म्यान देवाचें उतर सारकें आमकां एग्जाम्पलांनी आनी गवायकीनी समजून दिला. तें उतर आमच्या जिवितान आमच्या काळजान रिगला आनी जेन्ना आमकां अश्यो टेस्टी परिक्षा येतल्यो तेन्ना आमकां हें उतरूच ते परिस्थीतून भायर काडटलें. हें उतरूच आमकां सेट फ्री करतलें. त्या पासत जेजूक आमी आर्गां दिता. सगळे शिकोवणे पासत आनी फुडें पवित्र आत्मा शिकयतलो ते शिकोवणे पासत आदी फुडेंच आमकां सगळें शिकयलेल्या पासत आनी आमकां एक सोल्जर देवाच्या उतरान एक खरें शीस कशें केल्या हें देवाचें उतर आयकून आनी देवाचें उतर वाचून समजून आमी एक शीस जाल्या आनी दुसऱ्यांकूय शीस जावपाक आमकां आमचे उद्देशी तूं दाखयता आमच्या एग्जाम्पलांनी आनी आमची जी उतरां भायर सरता तेजी वचून. त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता. सगळीं भाव भयणां येयल्या आनी येवपाची आसा. सगळ्या आमच्या टीम मेंबराचे सगळीं जी जे रिट्रीट आसा फोंडा तशें सांग्यार तशें हांगा सगळे ऑलरेडी तुवें जे टॉपीक कितें आसा पवित्र आत्म्यान ऑलरेडी ते घडोवन हाडला आनी जायतो लोक येता नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्ट सगळ्या संवसाराचो आनी देवाचें उतर आयकता आनी बरी जाता आनी तांकां सुटका मेळटा म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता. आनी तांकां जायत्या बेसांवांनी बोडल्यान ते देवाचें उतर आयकून ती आपआपल्या घरा वचून एक घरान शेजाऱ्याक आपले फिगोर्जेन कामाचे सगळ्या संवसाराक ती गोवाय जाता हे देवाचें उतर सुटून शिकून एक एग्जाम्पल जाता सगळ्याक म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता. आर्गां दिता सगळे JCLMचेर जो आदार येता आनी सगळ्यांक जी देवाचें उतर परगोडटा तांकां सगळ्यांक तुवें आज बडया आनी जायत्या भरपूर मापान तांकां बोडलेल्या तुज्या आशिर्वादान म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता. तशेंच आमच्या ब्रदर जॉन्सना पासून तेजी फॅमिली पासून आनी जे सुवातेर आसा ते सुवातेर जायते सायन्स एंड वंडर्स जाता
आनी सगळे तांकां सुरक्षा कवच तुवें दिलेल्या पासत तुजें प्रेजेंट तेज्या फुडें वयता आनी सगळें तूं घडोवन हाडटाय आनी तेज्या तोंडानसून उतर ते पवित्र आत्म्या वरवीं सोरता ते झोण एकल्याक सुटका मेळटा आनी उरपा मेळटा एक देवाच्या राज्यांत काम करपाक. तशेंच सिस्टर जोसलीन जिवपाच्या तेजे फॅमिली पासत सगळे जे टॉपीक तिचे आसा सगळे पवित्र आत्म्यान वेचून काडला आनी तुजे आज बडे सगळे काम करता आनी जायतो लोकूय येयला जायत्या लोकांनी आयकून हे देवाचें उतर बरेंपण तेंच्या जिवितान तेंचे फॅमिलीन येयला म्हणून जेजू आमी तुका आर्गायता. आनी दिनवासता सगळे जो हे आमकां जेवणाक आदार येयला आनी जेवण कोणी रांदलां सगळे वस्ती पासत कोण सर्व करतलो सगळ्यांचे तुवें आशिर्वाद घातलाय म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता. आनी तशेंच हें जेवण जशें काना गांवान तुवें ते हे उदकाचो दाखवेलीचो रोस केलो उदकाचे बदल्ले दाखवेलीचो रोस तशेंच हें जेवण तुजें रगत आनी मांसान बदल्ला म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां आनी दिन वाजता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोत्ता. आमेन. सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता. जेजू हांव तुजें रगत पियेता. जेजू तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर जियेता. आमेन. आतां आमचो असोच शेनवाराक हांगा मागणें आसता. तशेंच आतां सिस्टर हांगा एक रिट्रीट जावपाचो आसा 10 आनी 11 तारीख हांगा 9 ती 5 पेरेन आसतलो नेक्स्ट वीक दुसऱ्या शुक्रार आनी शेनवार. तशेंच फोंडा रिट्रीट आसा फोंडा नेस्ले फॅक्टरी कडेन तो स्टार्ट जातलो फाल्यां 6 आनी 10 तारखेर काबार जातलो बेरेस्ताराचा. आयताराचा स्टार्ट संडे 9 तारखेर बेरेस्ताराचा काबार जातलो 4 आनी तो रावपाचो रिट्रीट कोणाकूय रावंक वचोंक जाय. सगळे फ्री आसा रावपाक फ्री जेवण फ्री सगळे फक्त तुमी सगळ्यांनी बूक आनी पेन घेवन वचपाचें जाय बायबलूय घेवन वचपाचें कित्याक तुमकां इम्पोर्टन्स कितें आहा तें तुमकां बरोवन घेवपाचें आनी तुमच्यो गरजेच्यो वस्तू तुमी घेवन वचपाचें थंय रावपाक सगळें फ्री आसा. वचपाचोच भशेन कोण वयता ते म्हापसासून पेंजीमसून फोंडासून उसगांव म्हणून बस आहा थंय नेस्ले कडेन देंवयता तेच्या ऑपोजिटूच वचपाचें रावपाचो रिट्रीट कोणाक जाय जाल्यार. आनी तसोच सांग्यार कोण आसा सांग्यार तशेंच 10 आनी 11 तारीख 5 ती 10 नायट 5 ती 9 पर्यंत सांग्यार कोण आसा जाल्यार तुमी सांगपाचें थंय रिट्रीट इगोर्जीन जातलो 2 दीस चॅपल एका फादरीन प्लेस दिला देवाचें उतर पोरगोटू. सो टेंटार आमचो ब्रदर रेमन पोरगोट करतलो देवाचें उतर सांग्यार. 11थार सिस्टर जोसलीन पोरगोट करतली सांजचें आनी मीस आसतलें तेचर एडोरेशन आसतलें कोणाक जाय जाल्यार तुमी सांगपाचें. आनी म्हापसा आमकां हो सदांच शेनवाराक हांगा कंटिन्यू आसतलो. थँक्यू. आमी सगळीं आशिर्वादान भरल्या दुसऱ्यांक आशिर्वादान करपाक न्हू आमी कित्याक आशिर्वादान भरल्या दुसऱ्यांक आशिर्वाद वी आर ब्लेस्ड टू ब्लेसिंग अदर्स न्हू. थँक्यू जिजस.